दृष्टी जी आसा पळय न्हू रे, ही इज अ कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड. तो कॉन्ट्रॅक्टराच्या अंडर ते सगळे जण काम करतात. तर तेंच्यांनी तेंच्या ओनरा कडेन बसून एकदा विशय सॉल्व करपाक जाय. अशा पद्दतीन स्ट्रायकार वचून विशय सॉल्व जावचो ना. तेणी तेंच्या कंपनी कडेन उलोवपाक जाय. तेंच्यानी कंपनीन तें रिजॉल्व करपाक जाय. म्हाजें म्हणणें आसा द कंपनी वील डू इट. आज जो लायफ गार्ड आहा हो 5 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट आहा. आमी आनी 6 म्हयन्यान आमी वाडोवन दिले. आमकां 5 वर्सां वाडोवन दिवपाक मेळटा. लायफ गार्डाचें काम बरें चल्लेलें आहा दृश्टीचें, तेजे बद्दल डावट ना. आतां तेंचे जो स्ट्रायक जाल्लो आहा हें आमकांय फिलींग जाता की जे भुरगे कामाक लागला तांकां तेंचे पोट सारकें मेळपाक जाय म्हणून. तेंच्यांनी पयलो दावो केलो की तेंचो पेमेंट जावना म्हणून. पेमेंट हो आमी सगळो केल्लो आहा. पेमेंटाक खंयचोच आमी दवरूना. काही पेमेंट तेंचो डिले जाला, तेंच्यांनी पेपर सबमीट सारके करूना म्हणून. आमी सारके पेपर आयल्या उपरांत तेंचो पेमेंटय दिल्लो आहा. आनी तेंचे कॉन्ट्रॅक्टराचे आनी लेबराचे जे डिस्प्यूट आहा ते तेंच्यांनी सांबाळपाचें. आनी जे डेली वेजीस जे काम चालू आसता लोकांक, बुडलेल्या लोकांक वाचोवपाक या सेक्युरिटी या सेफ्टी हें काम चालू उरपाक जाय. हें समज चालू उरना जाल्यार आमी एजमास घालून तेजे भितर होम डिपार्टमेंटाक धाडून आमी ते सुद्दां लायतले. आनी हें जे काम चालू आहा तें काम पण कोणाचेर पयसो दिनासतना दवरीत आमी ओगी रावचे ना. पण अजून पासून म्हाका ती कंप्लेंट येवना. आनी ती कंप्लेंट आयल्या तेजे बद्दलय हांव जी एक्शन म्हाका घेवपाक जाय ती एक्शन घेतलो.